मुगाच्या भाव भयणीनो आमची रिताबाई आसली आनी ती रिताबायन बरी सपनां काडली कोणा कडेन ती चड उलोवंक वचनासली. रिताबाई तिच्यातल्यात हा रिताबाईचो घरकार तो बटीर आसलो आनी त्या वेळार बटीकार म्हळ्यार भारी फेमस ते त्या वेळार इनकम तांचे कडेन मस्त आसतलो बटीकारा कडेन आनी तो बटीर जावन बरें जोड नाडटालो आपरूप 6 म्हयने फाटीं येतालो आनी हांगा एका तेगा भुरगीं दोगां चेडवां आनी एक चरको आनी ती केदोळाय तांचे कोणा कडेन चड उलोवंक इल्ली सळावळ करूंक जायनासली. तांकां इल्ली गिरेस्तगाय आसली आनी बरें करून जोडटेली आनी तशें आसतना ही रिताबाई कोणाकी मेळचें चड उलोवचें उणें खंय इल्लीशी आसल्या बरी केलें आनी इगर्जी गेली आयताराच्यान फाटीं आयली तिचेतल्याक. आयल्या वार तिका मेळटा आसतना तिची गजाल दुसरीच जाल्या. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं दोगां त्या न्यूझिलंडांत एकलें ऑस्ट्रेलियांत एकलें थंय वचून तीं सेटल जाल्यांत आनी पूत कॅनडांत रावला. हांगा प्राय 1 जाल्यांत आनी ताका न्हवरो उलयना सायलेंट ताका मूडूच ऑफ ताचें मूड ऑफ म्हणटा गेल्यार मूड ऑफ खंय मूड ना उलयना म्हणून आनी एका कितें जाता म्हळ्यार म्हजी कॅर करतेलीं कोण निनात म्हजो मोग करतेलीं कोण निनात म्हाका पळयतेलीं कोण निनात म्हाका इसारतालीं कोण निनात आनी एका तराचें एकसरपणाचें लक्षण हें एकसरपणाचें लक्षण मोगाचें इसारतालें म्हाका नाका जाल्ली वस्त झाडन उडयलो सांसकुटो झाड पळयता सांसकुटो मागीर खाले उपकारना म्हण काडून उडयतात. झाड न्हू उडयल्लो सरुणीचो खुंटो हांव तशें प्रउत्रां तिची जावन आयको मेळटा. तुमी गेल्यार तुमकां तेंत मेळटात. आमी आतां कोणाक गरज ना न्हवरो सायलेंट ताचेंतल्या ना इलो न्हिदलो उठलो बसलो ताचेंतल्या कोणाड उलयना मूड ऑफ ताचें म्हणून म्हजो संवसार आमी चिंतलो संवसार एक आतां जालें एक भुरग्यांक आमी बरें शिकोवन भायर धाडल्या क्षणां आमी मुखार भारी संतोशान आसतले हांव भारी खुशान आसतले हांव जॉली आसतले हांव हॅप्पी आसतले हांव आनी आमी भारी वेल्ल ऑफ आसतले हांव म्हणून आमी चिंतलें आतां आमचो संवसार उल्टा पाल्टी जाला म्हणून उल्टा पाल्टी जाला संवसार वमतो उदारो जाला आमचो आमी रचलो संवसार आमीच केल्लो तो संवसार आमचो संवसार आडीमेल जाला वमतो उदारो जाला उजवाड दिवच्या परस पुरा काळोख कुत्तो पडल्या बरी जाल्या मोतेक एक काळोखाची दांपणी घाल्ल्या बरी जाल्या बऱ्या बळान संच जॉली आसल्या बदल्यार सॅड जाली हांव बेजारेन आसा हांव आमचो संवसार आडीमेल जाला म्हूण. आयच्या वंजेलांत जोजी संवसार आडीमेल जाल्ल्या विशयांत उलयता. मोगाचेनो जेजू म्हणटा आयच्या वंजेलांत आद्वेंताचो वंजेल आज आद्वेंताच्या वंजेलांत पयलो आयतार आद्वेंताचो वंजेल पयलो आयतार आद्वेंताचो वंजेल आज पयलींत सुर्यो चंद्र तारां उजवाड दिवंक रचलीं ती म्हणटा ती संकेत दितेलीं कौलो संकेत उजवाड दितेलीं काय ती एक संकेत दितेलीं म्हणटा जेजू संकेत दितेलीं. भुमीचेर दर्याचें गर्जन जातालें लारांचें गर्जन जातालें गर्जन भिरांकूळ आवाज जातालो दर्याचो आनी म्हणून आवाज जातालो लोक कंगाल जातालो कितें जाता कोण ना म्हणून अंतराळीं कितें जाता हें कितें संवसाराक कितें जाता म्हूण लोक कंगाल जातालो म्हूण. अंतराळी संगती आहा थोडी अंतराळ्याच्यो संगती आतां आमकां कांपयतात मागीर त्यो कांपताल्यो अंतराळ्याच्यो संगतीत कांपतल्यो म्हूण. तेन्ना मनशा पूत वैभवान येतलो महिमेन येतलो तेदो तुमी ताचे फाटलावदार तुमी तकली उबारा तुमी तुमची सोडवण लागीं पावल्या तकली उबारा तेन्ना जागृत रावा तयार रावा तो दीस फास मांडिना जावं तुमकां तो दीस तुमकां फास मांडिना जावं तुमी तकली उबारा संतोश पावा मनशा पूत वैभवान येता तुमची सोडवण करूंक म्हणून. मोगाच्यान हीं उतरां थोडीं आसा तशेंत काणयतात लिटरली काणयतात तें आसा तशेंत. उक्रेनांत रशियांत वार जाताना उक्रेनांत थोडीं बिल्डिंगां पुरा खायन सत्यानाश जावन गेल्यांत व्हडलीं व्हडलीं टावनां धूळ माती जावन गेल्यांत
देखून असल्या बरें कण येतात देखून हांकां दुर्बीन जाय की पळोवंक दुर्बीन दवरून पळय तें केदार करता आमी दुर्बीन दवरून पळयता म्हूण दुर्बीन दवरून पळोवंक आनी उराजें न्हय थोडीं तशें लिटरली कण येतात जेजून म्हणलीं उतरां थोडीं म्हणटात काय म्हळ्यार पॉलिटिकली राजकीय रिती मापान पळयतात पॉलिटिकल म्हळ्यार पॉलिटिकल अनार्की आसतली राजकीय अराजकते म्हणटा हांव पॉलिटिकल अनार्की म्हळ्यार राजकीय अराजकते आसतलें असमानता दब्बाळिके धमकी कानून रहित खाम आनी पुरा आतां जावन असल्या भशेन कठीण जातलीं म्हणून आनी भ्रश्टाचार खंडपटे जातालो अराजकते जातलें इसारतलो कोणी ना कोणें घालें अराजकते दिसून येता थोडीं घडितां एका व्यक्तीचें मरण असो संकेत अशें जाताना सूर्य समुद्र तारा अशी एक संकेत दितालीं भुमीक दर्यो हांव गर्जना करतलो भुमीचेर दर्यो गिळूंक आयल्या बरें येतलो लारां येतलीं गर्जना जातलें तशें पुरा तें म्हणटा तुमी ताजो मनशा पुत वैभवान येतलो तुमी तकल्यो कला म्हूण तीं घडीताना ते म्हणटालीं एका व्यक्तीचें मरण पावता म्हूण मदर तेरेसा सरिल्ल्या वेळार थोड्या माध्यमांनी पुरो आयिल्ल्यांक जालें म्हळ्यार संवसाराखेर जाता एक व्हडलो व्यक्ती मरतना तशें पोप जॉन पॉल II मरतना खंय गे संवसारांत तेका गांवांत म्हळें काय संवसार नास जाता म्हूण तशें व्हडलो व्यक्ती मरता तशें कोणाचें एकल्याचें मरण कोणना आमच्या कुटुंबांत कोणाचें मरण कोणना पयस सभेंत कोणाचें मरण कोणना अशें म्हणचें आसा आमी पळयलां थोडीं घडिता म्हणटाना ताका तें अर्थकन थोडीं आतां आपणें बांदिल्लो संवसार उलटा पालटी जाता म्हणून रिताबायचो संवसार पळय ताका घरकाराक भलायकी बरी ना म्हाका तांकां तो सायलेंट उलोवंक उलयना आनी तो मुडी जाला आमची जतन करतली कोणीय नात आमच्या कोणाकी पडोन वचना वी आर अनलावड आमचो मोग करिनात आमकां कोणीय नात आमची कोणाकी गरज ना वी आर अनवॉन्टेड अनकेर्ड फॉर आनी कोणी आमची कॅर करनात म्हजो संवसार असो लावली म्हूण चिंतुल्लो हांवें आतां मस्त हांव कितलो बरो जातो संवसार आसतलो म्हूण तो आतां संपूर्ण नाश जाला ही पुरा चिन्नां येतात आमकां असो हांवें बांदिल्लो संवसार अमतो जालो खंयचें एक निदर्शन आसूं दी आयच्या मूळ आयच्या वांजेलो असो ह्या पयल्या आद्वेंता आमकां कितें सांगता म्हणलें एक ध्यान करया मुखाच्या न्हू आद्वेंत सुरू जाता उलो दिवन जागृत जावा जागे रावा म्हणून आयचो आद्वेंताचो वांजेल आमकां सांगता तुमी जागे रावा विजिलंट रावा सोमी येताना जागृत रावा म्हळ्यार तयार आसा म्हणून अर्थ सोमी येताना तुमी जागृत रावा म्हळ्यार तुमी तयार आसा वी आर प्रिपेर्ड गी म्हणून बी प्रिपेर्ड म्हणून अर्थ वी आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड म्हणून वी आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड म्हळ्यार करती नासतना आमकां औचित्य आमकां धरिल्ल्या बरी जावन नजो थोडे फावटी पळया मोगाच्या न्हू 6 जाणां सैरी आयिल्लीं म्हणजे ती आमच्या घरा आनी तुवें कांय रांदूनाय तांणी येता म्हूण सांगिल्लें पूण परतून फोन मॅसेज आनी कांय ना तीं 6 जाणां आयल्यांत तुवें कांय रांदूनाय तयारी करूनाय कांय नाय तुका कशें जाता पळय तीं 6 जाणां भितर 11 वरांचेर भितर आयलीं 12:30 तुवें जेवण दिजें तांकां तुका कशें बगता पळया तुवें प्लॅन करूंक तूं नाय ना आमी तयारी करिनासतना रावना हांव कोणी येताना आमी तयारी करिनासतना रावना हांव कोणी येताना आमी तयारी करतात पूण अत्मीकपणी थोडे फावटी आमी तयार करिना अत्मीकपणी करिना आमच्या काळजांनी तयारी करिना जेजूच्या जल्माच्या आचरणाक आमी तयारी थोडे फावटी करिना देखून जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करचे जागृत रावचे जेजूच्या जल्माक आमी तयारी अत्मीकपणी तयारी करचे म्हणून आयचो वांजेल आमकां उलो दिता आद्वेंताच्या क्रिस्ता येण्याच्या पयल्या आयतारा जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं फोकस केलां जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याची ती आमचें घामान ओडलां आनी केंद्रीत जालां फोकस केलां जीजस वील रिटर्न अगेन इन ऑल स्प्लेंडर एंड ग्लोरी टू जज द लिवींग एंड द डेड म्हणून जेजू परतून परत येतलो आनी तो वैभवान आनी महिमेन तो येतलो आमची जडती करूंक मेल्ल्यांची जियेतेल्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक जडती करूंक तो येतलो म्हणून हे अरियेका आयतारा बावडताच्या प्रार्थनांत आमी उसारता आमी हे फातयेता आनी हे उसारता आमचे बावडताची उसारणी करता आद्वेंत
आद्वंत सोम्याच्या पयल्या येण्याच्या आचारानाक तयारी करचे विशीं आटापून आसल्यार आद्वंत म्हळ्यार सोम्याच्या पयल्या येणें चरित्रांत तो गरजांच्या कोट्यान जल्मोवन आयिल्लें तें ताच्या सोम्याच्या पयल्या येण्याच्या आचारानाक तयारी करचे विशीं आद्वंत जावन आसल्यार ह्या वेळा आमी सोम्याचें दुसरें येणें वळखा जाय. सोम्या परत येतलो सोम्याचें पयलें येणें अल्टिमेटली फुलफील जाता. अल्टिमेटली निमाणें तें जारी जाता. निमाणें तें सोम्याचें पयलें येणें परिपूर्ण जाता. सोम्याचें येणें परिपूर्ण जाता ताच्या दुसऱ्या येण्यांत. दुसरें येणें गरजेचें. तातूंत सोम्याचें येणें तें संपूर्ण तरान फुलफील जाता. तें संपूर्ण तें परिपूर्ण जाता. देखून आद्वेंत सुरू जाताना आमी नियाळी जाय आमी कितलीं तयार आसां सोमी येताना. ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी कितलीं तयार आसां. आमी रेडी आसा गी. आमी रेडी आसांव गी. क्रिस्मसाक आमी उर्बेन शॉपिंग करता. क्रिस्मसाक आमी कितलें फरवर पळयचें भुरग्यांचो खुशी क्रिस्मस आयलें म्हणटाना. क्रिस्मसाक आमी शॉपिंग करता. आमी कुसवारांनी परत तयार करता. आमी कितलें डेकोरेशन हाडटा. भुरग्यांक आतां डेकोरेशन जाय जें बारी बरें भुरग्यांक इल्लें डेकोरेशन दिल्यार भुरगीं डेकोरेशन ताच्या फाटल्यान पडटात. ही तयारी करता आनी कितलें फरवर कितली उर्बेन तयारी करता. कसली फरवर आमचें थंय आसा. सोम्याच्या येण्याक तयारी करताय गी हांव. तयारी करताय गी तूं. सोम्याच्या येण्याक आत्मीक तयारी करता गी. ताणें परत रिटर्न येवच्या त्या दिसाक तूं पळोवन आसाय गी. सोमी परत येतलो म्हणलें तूं मतीन दवरून त्या दिसाक तूं राखून पळोवन आसाय गी. मुखाच्यान पयलें येणें नातालांच्या दिसा जाल्लें तें. सोम्याचें येणें पयलें येणें नातालांच्या दिसा जाल्लें तें. ताचें दुसरें येणें तो निमाणें वैभवान आनी महिमेन येता तें दुसरें येणें. ह्या दोन जेजूच्या येण्या मदें जेजूचें आनी एक येणें आसा. जेजूचें पयलें येणें क्रिस्मसांत आयिल्लें. दुसरें येणें तो संवसाराच्या अखेर येतलो तो दुसरें येणें जेजूचें. आनी त्या दोन येण्या मदें आसा आनी एक रितीचें येणें. तें असंख्यात रितींनी एका रितीन मात येना तो. असंख्य नाना रितींनी तो आमचे लागीं येता. नाना रिती असंख्यात रितींनी तो आमचे लागीं येता. आनी त्या ताच्या येण्याक तूं जागो आसाय गी. अवेक आसाय गी. जागो आसाय गी. तो आमी जागे आसांव गी. आमी एटेंटीव आसांव गी. आमी ताका गामान दितां गी. ताका एटेंटीव आसांव गी. ताका गामान दितां गी. ताच्या म्हूण त्या येण्या हर एक दीस म्हज्या लागीं हर एका घडये हर एक दीस म्हणल्यार बरी जेजू म्हज्या लागीं येता. तो येताना म्हाका कळटा गी जेजू आयला म्हणून. हांव ताका गामान दितां गी. जेजूच्या येवच्या आगमनाक हांव गामान दितां गी. ताच्या आद्वंताक हांव गामान दितां गी. तुका बगता गी तर हांव तयार ना म्हणून केदाळे तुका बगलां गी. त्या सोम्याच्या येण्याक हांव तयार ना म्हणून तुका बगलां गी. एकादाळ बगलां तर हांवें करजे जाल्ली तयारी करूंक ह्या आद्वंतांत तुजें काळीज जेजूक उक्तें कर. तुवें करजे जाल्ली तयारी आद्वंतांत करजे. तुका बगता जाल्यार सोमी येताना हांव तयार ना बगल्यार ह्या आद्वंतांत तुवें तयारी करजे. सोमी येताना हांवें ताका तयारी करूंक हा म्हणून ह्या आद्वंतांत तुवें तुजें काळीज उक्तें करून तुवें तयारी सुरू करचें. काळीज रेडी कर. तुजें काळीज रेडी कर. कशें रेडी करचें. पयलें मागण्यांत तुजें काळीज तयारी कर. देवाचें उतार आयकून तूं नियाळ करून तूं तयार कर. पवित्र पुस्तक वाचचें ध्यान करचें. मागण्याक तुका समर्पीत कर. समर्पण कर मागणें. ताका फिक्स टायम आसा. त्या टायमार तूं तुजें जिणें समर्पण करें. पवित्र पुस्तक वाचून ध्यान करचें. आनी ताच्या थाळ्याक गामान दिवचो. सोमी म्हज्या अंतस्करान काल उलयता गी म्हूण हांवें सोदून काडचें आनी ताच्या थाळ्याक हांवें गामान दिवचें. आनी ह्याच वरी हांव सोम्याच्या येण्याक हांव तयारी करतां. परिपूर्ण रितीन हांव तयारी करतां. सोम्याच्या येण्याक हांव तयारी करतां. मुखाच्यान आद्वंताक कसली तयारी करया आमी. आद्वंताचो वांजेल आमकां सांगता मागणें करा म्हूण. मागणें देवाच्या आजारपणाक आमचे दोळे उक्ते करता. देवाचें आजारपण जेजू आयिल्लो तक्षणा तो म्हजे लागीं आसा म्हणटाना म्हजे दोळे आपाप उक्ते जाता त्या आजारपणाक.
हे मागणें जावन मागणें खाण करता म्हाका कुमो करता जेजून येवचें पळोवंक म्हणजे दोळे उक्ते करता हें मागण्याचें काम मागणें करता तें जर त्या मागण्याच्या मनशाक जेजू आयिल्लो कळटा. दुसरें खालें म्हळ्यार मागणें जिणयेंत वय आद्यता दिता. वय मागणें जिणयेक एक एक नीज आद्यता सारकी आद्यता जिणयेक एक सारकी आद्यता फस्ट कालें सेकंड कालें थर्ड कालें म्हणल्यार प्रायोरिटी दिता आद्यता दिता सारको दिश्टावो दिता. मागणें सारको दिश्टावो दिता. मागणें काळजांत शांती लायता आनी ती शांती लायिल्ली शांती बीं घालता आनी तें बी मागणें काळजांत शांती घालता शांती वाडोवन वाडोवन येता आनी म्हजे तावन शांती भायर वळटा. कितले समस्या म्हाका आयल्यार शांत रावंक म्हाका मागणें कुमो करता. आमच्या मागण्याच्या ग्रुपांत एक बाय येता तिका असलेतले कश्ट हांवें सद्याक थोडे ह्या दिसांनी कोणें सांगलें कोले कश्ट तांच्या कुटुंबान म्हणना पूण तितली शांतीन ती मागणी बसता कितें आमच्या सुखान आसतना ती सोमारा मंगळारा दीस 2 दीस ती हांगा मागण्याक येता आराधन करता. आमच्या मागण्याचो ग्रुप आयज तुमी सांगता म्हणून आराधन आनी संवसाराच्या समस्यां खातीर सगळ्यांच्या समस्याक इतल्यो वॉट्सॅपार आमकां मॅसेज येता कामागाम आमी बरोवन त्यो घालता हांव थंय आनी ती वाचून मागण्या करतात. आराधनाच्या वेळार विनवणेच्या मागण्या करतना त्या सगळ्या समस्यां खातीर लोकांच्या समस्या खातीर भलायके खातीर कामां मेळच्या खातीर पिडे खातीर आनी थोड्यांचे दुस्मानगायी आनी कितलें केल्यार रेकॉर्ड्सांक जाग्याचीं जायनात कोर्टीन केस आसात न्यायनीत मेळना देखून हांगा बरोवन गेल्यात कितलीं आसात म्हणून ना मागीर नाना तरांची थोड्याची किडनी गेल्यात आनी थोड्याचे लिवर काम करिना आनी थोड्यांचे पोटाचे खोले समस्या जेवण जिरवणीचे समस्या आनी कितें कितें परत समस्या आसात अशे नाना तरांचे समस्या जातात आनी हाका पुरा दिवन ती सुटका मेळच्या खातीर देव मागण्या करत आसात. थोड्यांक मतीची पिडा म्हळ्यार हिरार जावचें आनी मूड आत्तां एक तर मूड मागीर एक मूड मागीर कठीण राग सकाळीं उठ्ठना ते एक राग कलीं कारणां नासतना बेजाराय आनी एक थोड्यांक वता हांवें सांगात येता उतार ताका सांगात येता हाका हांवें हें उतार सांगात येता हाच्या लागीं हांव म्हाका तशें म्हूण सांगात येता ते उतार म्हूण आनी कोणें सांगल्यार म्हाका फरक पडना कोणेंय बूस सांगल्यार म्हाका फरक पडना ह्या टायपाचे पर्सनॅलिटी आहात. थोड्यांक कठीण दुबाव तो कालें करता कोण ना हें कालें करतात कोण ना जेवणांत कितें घालूंक कोण ना कठीण दुबाव खंयच्या कांयनांत आनी घरा कश्ट म्हळ्यार कश्ट दुबाव बगला काण कोण येतात कोण ना बागील घालचें भायर गेल्ल्यान भितर येवंक ना तशें पुरा देखून असले पुरा नाना तरांच्या पिड्यांकची कितलीं हांगा तेसांव येतात तांच्या खातीर आमी मागता. हर एक दीस हांगा मागण्या आसा विनवणेच्या मागण्या आसा आश्रमांत त्या मागण्याक येवन बसता आनी तिका ते बाई तिच्या काळजांत हली शांती आयल्या तिची इतलीं प्रॉब्लेमां सांगता येता कांय सांगना येता मागण्या करता आसता आमकां पुरा मेळटा कशें हात पाजर म्हणटा चलता ती शांती मेळ्ळ्या तिका हें मागण्यांत तवरें जाता. मागीर कितें गे म्हूण सांगल्यार ह्या करेजमांत आमकां सज्ज जाल्लें काल म्हळ्यार एक शिस्तीचे अभ्यास आसाचे आमी एक्सरसायज डिसिप्लीन म्हळ्यार आमी अभ्यास करचे शिस्त अभ्यास करचे आमच्या जिणेंत सेल्फ डिसिप्लीन आसाचे शिस्त आमी हे वस्तू शिस्त नासल्यार आमी असल्यो वस्तू विबाडटा शिस्त नासल्यार बऱ्यो वस्तू आमच्यो विबाडटा वेस्ट करता शिस्त आसल्यार आमच्यो वस्तू केदाळे वेस्ट करनात आमी आमचो टायम वेस्ट करता शिस्त नासल्यार सगळो दीस मोबायलार बसून आमचो टायम वेस्ट करता आनी शिस्त ह्या वेळार हांवें हें करचें आतां शिकायचें आतां वांजेल वाचीचें आतां म्हजें काम करचें तशें प्रमाणे आतां भेट दिचें एकल्याक फोन करचें सगळो टायम हांवें मांडावळ केलो जाल्यार म्हजो टायम वेस्ट जायना. आमी आमचीं टॅलंटां वेस्ट करता शिस्त नासल्यार आमचीं टॅलंटां भुरगीं वेस्ट करतात आनी आमचें स्वाभावीक संपन्मूल आमचे लागीं स्वाभावीक देवान दिल्लें नॅचरल रिसोर्सीस आसात आमचे लागीं आमकां त्यो पुरो आमी निर्फळ जावन येतात शिस्त नासल्यार. सेल्फ डिसिप्लीन आमकां काय करता म्हळ्यार आमकां वस्तू परिणामकारक म्हजे कितें आसा संपन्मूल खंयल्यो वस्तू म्हजे आसा तें परिणामकारी जावन इफेक्टिवनेस हाडटा इफेक्टिवली तें वापरूंक यूज इफेक्टिवली परिणामकारी तरान
म्हाका शिस्त बरो जाता, म्हज्या टॅलंटा परिणामाकारी वापरूंक जातात. आमची बोथ मायंड डिसिप्लीन केल्यार आमी जाणवायेन वाडटा, आमची नॉलेज चडटा, आमची समजणी चडटा, वाडटा. देखून मायंड डिसिप्लीन हाडिचें. बेश्टें तरी खंय डिस्ट्रॅक्शन करूं जाय. आमची कूड आमी डिसिप्लीन आमची बॉडी, आमची कूड डिसिप्लीन केल्यार आमकां बळ मेळटा आनी एजिलिटी मेळटा. अजायल, स्विफ्ट काराबरी, स्विफ्ट. तशें आमची बॉडी एजायल जाता. आमच्या कुडीक डिसिप्लीन केल्यार इल्लीशी डिसिप्लीन आसा जे मोगाच्या न्हू आमच्या कुडीक. देखून कुडीक म्हळ्यार इल्लें व्यायामा आनी इल्लें कितलें खावचें तितल्यांच जालें म्हणल्यार डिसिप्लीन आमचें बळ चडटा. मागीर आमच्या बुकेक एपेटायट म्हणटा आमी तें डिसिप्लीन हाडल्यार आमी एन्जॉय करता आमचें लायफ आमी एप्रिशिएट करता, आमचें एन्जॉय करता. ती बूक आनी कंट्रोल केल्यार केदाळ हेजें कितें कळना आमचें एपेटायट मोबायल पळोवनचें एपेटायटा केदाळ पळयना म्हण आमी एन्जॉय आमच्या लायफान जॉय हाडटा, एप्रिशिएशन आमी तें एप्रिशिएट करता. मागीर मोगाचें न्हू आमचेर आसलें इल्लें शेअर करचो स्पिरीट आसल्यार ह्या आद्वेंतांत इल्लें शेअर करचें आनी एकल्याच्या जिणेंत आमी संतोश हाडटा. इल्लेशें शेअर केल्यार आनी एकल्याच्या जिणेंत संतोश हाडटा. ग्रेस्त गांव अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया ग्रेस्त गांव दुबळ्या गांवांक गतादांतल्या गांवांक तांणी इल्लें शेअर केल्यार त्या लोकांच्या काळजां मनांत शांती हाडटा. शेअर केल्यार आमचें आस्त बदीक उणें जायना, आमची आस्त बदीक उबो वचना, आमची आस्तीचें उपयोग विस्तारता. पयलीं आमचो आस्तीचो आमी मात उपयोग करतले आतां आमचे कडेन दुडवाचो हेरांय उपयोग केल्या वरी विस्तारता आनी एकलो उपयोग तांकांय मेळटा. तें आमच्या सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती हाडटा. आमची तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन चड येता, इन्क्रीज आसा सॅटिस्फॅक्शन. शेअरींग आमच्या हात रिते करनात, रिते म्हळ्यार एमटी हँडेड करनात, आमकां एमटी हँडेड करिनात. शेअरींग केल्यार आमकां करतात म्हळ्यार आमचें जिवन फ्रेंडशीप भरता. आमचे मस्त फ्रेंड्स जातात आमी शेअर केल्यार. आमची नॉलेज शेअर केल्यार मस्त फ्रेंड्स मेळटात. आमची जाणवाय शेअर केल्यार मस्त फ्रेंड्स मेळटात. आमचे आस्तपदी मस्त फ्रेंड्स जातात. बरीं भगणां काळजान भरतात शेअर केल्यार. देखून आद्वेंत आयडियल वेळ एक बरो सुवाळो आद्वेंत एक सुवाळो एक अद्भुत वेळ वो कालें म्हळ्यार मागणें करचो, आमचे जिणेंत डिसिप्लीन हाडचो आनी आमी शेअरींग करूंक वो आयडियल काळ वो बरो वेळ देवान आमकां दिल्लो. सोमी येताना जागे रावंक आमकां समेस्तांकी फाव जावं दी. सोमी येताना तयार आसूंक आमकां सोमी फाव करून दी. आमेन.